प्रदेश काँग्रेसीच्या अध्यक्षपदा खातीर घाल्ल्यो अटी दिशी दिशी सदळ जावंक लागल्यात। पयलीं आमदार नाशिल्लो एखादो युवा प्रदेशाध्यक्ष आसूंक जाय अशें धरून प्रदेशाध्यक्ष सोदपाचो विचार चलतालो तेन्ना AICCचेर बरीच वर्सां काम केल्लो गिरीश चोडणकर फुडें आशिल्लो। मात चेल्लाकुमारान आमदार आनी काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांची बसका घेतल्या उपरांत चित्र बदलून तत्ववादी सोडून वास्तववादी जाले। परिस्थिती प्रमाण काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पदाक घाल्ल्यो अटी सदळ। आमदार नाशिल्लो युवा अध्यक्ष आसूंक जाय अशी आदली अट। चेल्लाकुमाराच्या बसके उपरांत गिरीश फाटी, दिगंबर फ्रंट रनर। पार्टी संघटनेचो गिरीशाक तेको, आमदारांचो कल दिगंबरा वटेन। गिरीशाचें धोरण पार्टी उबारपाचें, आमदारांचें टार्गेट सरकार। बिगर काँग्रेस आमदारांक एकठांय हाडूंक शकता असोच प्रदेशाध्यक्ष आमदार म्हणटात। चडशा आमदारांचो दिगंबर कामतीच्या नावाक तेको, सरकाराची आस्त। गोवा फॉरवर्ड आनी अपक्ष आमदारां कडेन उलोवंक दिगंबरा सारकोच अध्यक्ष जाय। दिगंबराक दुसरो पर्याय म्हूण यतीश नायकाचें नांव चर्चेंत। सध्या लिस्टात दिगंबर कामत, यतीश नायक, गिरीश चोडणकार, आलेक्स रेजिनाल्ड, फ्रांसिस सार्दिन आनी संकल्प आमोणकारूय आसा। CLPन एकूच नांव सुचोवचें म्हूण आमदार आलेक्स म्हणटा। As far as the president is concerned, my take is that we should all unite. We should have one name, let it go to the center and come back. Even if somebody suggests that we take up so-and-so person, I have got no objections. There is no question of I supporting anybody, Digambar or anybody, for the simple reason that I have said, let us all unite, we'll meet together, let everybody voice their opinion, whom they want. We will go by the majority decision. CLP is yeah, and whatever we take, whatever decision we take in the CLP, we will abide by it. No, kind of. He's asking. He has come basically to talk to MLAs personally, what they feel about the PC presidency. That's what he says, and then they will take a call. तुम्ही नाव सजेस्ट केले? Now we can suggest. I said party should see, assess the situation, talk to the people and find out. That's all. कितले दिस लागतले प्रेसिडेंट मेंबर? त्या तांचेर आसा न्ही, आमचेर काय आता. So you are one of the candidates? I don't know. Yeah, in Congress there is no candidate and all like that. I don't believe in that. I was never in the race for chief ministership. I went home saying that I support Rani. Then they called me and made me chief minister. I had not lobbied. I had not done it. I don't have a habit of that sort of. निमाणे AICCचो अध्यक्ष राहुल गांधी प्रदेशाध्यक्षाचो निर्णय घेतलो। तो कितें सांगता तें खंय सगळ्यांक मान्य म्हूण आमदार फुडारी उलोवन दाखयतात। फुडल्या 4 दिसांत गोंयचे काँग्रेसीक नवो प्रदेशाध्यक्ष मेळूं येता। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।